हे जे कॅम्पेनींग आसा ह्या खेपेक हांवें बरेच मातशें अशें बिटर कॅम्पेनींग पळयलें. बिटर कॅम्पेनींग तें अशें लेवल की जनरली तुमचेर केन्नाय कोण पर्सनल आरोप करना किंवा पर्सनल हें करना, टॉन्ट बिंट मारना. ह्या खेपेक हांवें तें पळयलें आनी तातूंतली एक गजाल हांवें सांगलें गॉडमॅन म्हणून तुमकां टॉन्ट मारप ह्या संपूर्ण प्रचारा भितर चालू आशिल्लें. तुमच्या येदे व्हडल्या राजकीय प्रवासा भितर म्हाका दिसता तुमच्याय खातीर इतली पर्सनल गजाल आनी हे फर्स्ट टायम तुमी हें कशें घेतलें? पळय, पयली गजाल, हांव जेन्ना रणांगणाक उतरतां खंयच्याय इलेक्शनाक हांव पॉझिटीव थिंकींग घेवन देंवतां. हांव दुसऱ्याक पेंट लावपाचो प्रयत्न करना, दुसऱ्याचें नेगेटीव उलयना. ह्या इलेक्शनाक सुद्दां तूं सगळ्यो म्हज्यो स्पिचीस पळय, सगळें म्हजी कॅम्पेनींग पळय, आमी एकाच शब्दान दुसऱ्या कॅन्डिडेटाचेर जावं दुसऱ्याचेर कांयच उलोवना. आमचें नाणें जर खणखणीत आसा, म्हाका दुसऱ्याचें नाणें डुप्लिकेट म्हणपाची गरज पडूना. आनी म्हणून हांव सदांच सांगतालो की आमचें नाणें बरें आसा, आमकां दुसऱ्याचें नाणें डुप्लिकेट म्हणपाची गरज ना. आतां थोडे जाण म्हाका तूं म्हणटा त्या भशेन म्हाका गॉडमॅन म्हणटात, कोण म्हणटा देवाचो मनीस म्हणटा. म्हाका दुख्ख जायना. म्हजो देवाचेर पूर्ण विश्वास हें सगळ्या जगाक खबर आसा. आजूच न्ही, जगाक खबर आहा. हे दिगंबर कामत तो देवाक मानता हें सगळ्यांक खबर आसा. आतां म्हाका लागून थोड्याच्या तोंडांतल्यान देवाचें नांव येता, गॉडाचें नांव येता, ही आनंदाची गजाल. आय वेलकम इट. आनी हांव त्या हातूंतल्यान तशेंच हातून घेना, त्या हातूंतल्यान म्हणजे नेगेटीव घेना. आय थिंक इट एज पॉझिटीव. म्हणजे हांव सांगलें एक दीस हांव लंडन एअरपोर्टाचेर लँड जालो थंय, आनी थंय म्हाका एक गोंयकार 3-4 जाण एकलो म्हाका तांकां सांगलें बाकीच्यांक, हो पळय देवाचो मनीस आयलो म्हणून. आनी ते रोखडे म्हजे म्हऱ्या आयले, आरे केन्ना आयलो कितें अशें. सो आय डिडंट टेक इट इन दॅट वे अशें म्हणून.